कारण आमचे गोंय पयलीं सारकें पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता. जमनीक सगळें आमचे काबार जाता आनी त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. म्हणजे दुसऱ्या नंबरच्या भावाच्यानी सामकें हाल केले तांणी तो. आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी. प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. हात आतां पेन धरपाक ना बरयतलें जाल्यार तितल्यान हो भाव मरता, जीव वता ताचो. ताचो सांगता शारदा नको, शारदा नको, नांव सांगू नको म्हणपाक सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुनी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळता आला काळ कोठुनी, रचले कुभांड मोठे, फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली. 63 हो आंकडो जर पडतो गेलो जाल्यार 36 जाता. म्हणजे 36 फक्त 36 वरां भितून गोंय मुक्त केले गेले आमच्या ह्या भारतीय सैन्याने. भारतीय लश्कर म्हणा, हवाई दळ, नौदळ यांच्या सहकार्यान ऑपरेशन विजय अंतर्गत ह्या पोर्तुगीजांक गोंयांतल्यान सडोकी पळो करून सोडले. पूण ताच्या आदींचो संघर्श तितलोच मोलादीक आसा. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी हांगासर गोंयांत राजवट केली. त्यांचो अत्याचार, त्यांचो जुलूम. मात्र भारतांत जेन्ना स्वतंत्राची चळवळ पेटली तेन्ना खंय तरी हाची धग आमकां गोंयकारांक लागली आनी ताच्या उपरांत गोंय मुक्ती करपाचो एक निश्चय आमच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केलो. अशे असंख्य सुटके झुजारी आसात. रायट फ्रॉम टी.बी. कुन्ना, त्रिस्तांव भागांचो कुन्ना आसूं, त्याच्या उपरांत राम मनोहर लोहिया सारके लोखणाचो आयलो पुरुश, कोणाक खबर खंय साकून. बाबा तुका याद आसा 18 जून 1946 सालांतली ही गजाल आनी गोंयकारांच्या मनात ही क्रांतिकारीची किट्ट पेटोवपी राम मनोहर लोहिया. फक्त दादले न्हय तर हातूंत बायलांचो सुद्दां तितलोच योगदान आसा. आनी आयज हीच चळवळ तेंच्यांनी कशी लढयली, आयज आमचें गोंय खंय चल्लां हातूंत आमच्या सुटके झुजारी, गोंयची जी बायलां, गोंयची सुटके झुजारी अस्तोरी आसा तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें आनी तांचें योगदान तुमच्या मुखार मांडटलें. तेन्नाच आमकां गोंयचें हें मोलादीक मुक्ती दिनाचें महत्व आमकां कळटलें. सांगता आसता खरे खोरे आमी, पुलीस म्हणविते खोटे, नाही म्हटले तर जखमानी शरीर सारे भरते. एकच आहे न्यायाधीश तो ईश्वर मुचा माते, तुझी आठवण होते. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात गोंयची सुटके झुजारी अस्तुरी शारदा सावयकर. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सां लागली. पण त्या आदींचो संघर्ष कसो आशिल्लो, पोर्तुगीज राजवट आनी तांचो जुलूम, अत्याचार आमी कशे गोंयकार सहन करताले हे प्रत्यक्ष अणभव आयज तांच्या सोबत घडिल्ले, तांच्या घराण्या सोबत घडिल्ले आनी हेर सुटके झुजारींच्या बरोबर घडिल्ले प्रसंग आयज आमकां आयकोपाक मेळटले तांच्याच कडल्यान. हो काळ आशिल्लो 1954 ते 55 साल. आझाद गोमंतक दल तेन्ना सक्रीय जालो आनी दादरा नगर हवेली वचून तांच्यांनी थंय आशिल्ल्या पोर्तुगीजांक धांवडावन घातले. ताच्या उपरांत गोंयचे जे पोर्तुगीज आशिल्ले ते सावधान जाले आनी त्या उपरांत गोंयचेर ते आनीक जुलूम अत्याचार करपाक लागले. त्या उपरांत गोंयच्यो बॉर्डरी बंद केल्यो आनी अशे कितलेशेच विशय पोर्तुगीजांनी त्या उपरांत आमचेर कशे अत्याचार करपाक सुरू केले ह्यो गजाली आयकल्यो म्हणटकीर आजुनूय आंगार कांटो उबो जाता. आनी हे पद जे तांणी म्हटलें, आई तुजी आठवण येते, हे तांच्यांनी तुरुंगात बसून बरयल्लें सॉंग, कविता.
आयज प्रत्येक अणभव आमी तांच्या कडल्यान आयकतले. तांचो पद्माकर सावयकर घराबो हो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो. त्या वेळार खुबशे अनेक सुटके झुजारू आशिल्ले, जशे की विश्वनाथ लवंदे, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी आसूये किंवा नारायण हरी नायक. त्या उपरांत आमच्या शेजारच्या राज्यांतले अशे कितलेशेच असंख्य सुटके झुजारी गोंयांत येयले, जितूंतल्यान आमकां गोंयकारांक ते प्रेरणा दिवपाक लागले. तातूंत लिमये आसूये, मधु लिमये आसूये, बापट सेनापती बापट, गोरे, नाग गोरे शिरोबावले आणि त्याच बरोबर आणि मोहन रानडे जे आयले तांच्यांनी संपर्क साधलो ह्या पद्माकर सावयकर ह्या घराब्याकडे आणि त्याच्या उपरांत ते कशे ह्या संग्रामात वांटेकार जाले हे सगळे अणभव आयज आमकां आयकुपाक मेळ्ळे तुमच्या कडल्यान. सगळ्यांत पयलीं तुमकां आमच्या गोमंतक गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या कार्यावळीत येवकार. तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आयज आमकां दिलो आणि तुमचे हे तेन्नाचे साक्षात तुमी अणभवलेले प्रसंग आयज तुमी आमकां सांगतली आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या दर्शकां मेरेन ह्यो गजाली पावतले आणि परतून एकदां जे बलिदान आसा आमच्या स्वतंत्र सैनीक म्हणून जे सुटके झुजारी आसूं ते लोकांक कळटले. तुमचो हो घराबो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो हांगाच्यान आमी सुरवात करया. हां, कितें जालें 47 भारत स्वतंत्र जालो आणि ताजे नंतर गोंय हे भारताचो एक ल्हानसो भाग तो पारतंत्र्यात पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्लो. तो स्वतंत्र म्हणजे तरणाटे दिसता न्ही, बरेच तरणाटे गोंय आयले भारत स्वतंत्र जातकूच. एक 2-3 जाण आमगेर आयले, एक मोहन रानडे, एक साठे आणि एक चिंतामणी गोखले म्हणून असे बरेच भुरगे आयिल्ले. पूण हे 3 जाण आमगेर आयले. ते जे आयिल्ले ते संघाचे कट्टर देशप्रेमी RSS संघाचे RSS म्हणटकूच ते डगमगत आशिल्ले आनी त्रास दितालो लोक. जाल्यारय रानडे रावलो. देवळां ताणें शाळा सुरू केली, भुरग्यांक व्यायाम सुरू केलो, आमगेर रावतालो तो. आनी ताजे जे मित्र मंडळ आशिल्ले ते 8-8 दिसांनी येताले. मोहन रानडे हांच्यांनी तुमकां चळवळीत वांटेकार जावपाक आनी फुडाकार दिवपाक प्रेरणा दिवपाक सुरवात केली. हय, मग त्याच्या उपरांत पोर्तुगीजांक केन्ना कळ्ळें की बाबा तुमी सुद्दां हातूंत ह्या चळवळीत वांटेकार जाला. अशी बरीच 2-3 वर्सां आमकां तांणी शिकयलें. आणि शेनवारा दिसा तांचे मित्र आपयतालो तो एक एकट्या, कित्याक आमची मनां तयार करपाक. आणि ते तातूंत हे हातूंत ते जे सांगताले तातूंत तुमी पारतंत्र्यांत आसा, पारतंत्र्य आसले म्हणून तुमकां कसो त्रास जाता हे पळय, हाजे झाडा सकयल शिकचें पडटा, परत पोलीस आयले म्हणजे धांवचें पडटा. जीपी येताली तेन्ना सारक्यो. आणि भारत स्वतंत्र जालो म्हणजे भारतान आतां उदरगत जावपाक लागला, ते लोक सामके सुखी आसा, अश्यो गजाली ह्यो गजाली सांगप आणि तुमी स्वतंत्र जातकूच त्या पद्दतीचें जातलें, जीवन तुमकां मेळटलें अशें म्हणून ते सांगताले. मागीर बंदक पोर्तुगीजांक लागली की तुमी ते तुमच्या कडेन रावता. हय, ही तांकां हें लागली. कोणी ही बंदक लागले उपरांत कोणाक धरले तुमच्या घराब्यांतल्या तुमच्या कुटुंबातल्या? आमच्या कुटुंबातल्या म्हणजे पयलीं 2ऱ्या नंबरच्या भावा व्हेलो, कारण आमच्या कुटुंबाचेर ताचो दोळो आशिल्लोच. तुमच्या भावाचें नांव कितें आशिल्लें? गणपत सावयकर. ताका बापायन ना 2ऱ्या नंबरचो, ताका बापायन फोंड्या धाडलेलो आपल्या कामा खातीर. पयलीं बसी बिसी नाशिल्लो, तो चलत येतालो. बुतखाम म्हणून मदीं लागता, ते मळ आसा व्हडलें, त्या मळार बरोबर म्हणजे ताची जीप मंदिराची जीपी सारक्यो फोंड्या सावयवेरें येतालेच न्ही, ती जीपी ताका मंतर म्हणटा तो पोर्तुगीजाचो एक ऑफिसर अधिकारी कसो. हय, मोठो ऑफिसर तो. सगळ्या धरून व्हरून मारतालो तोच. हय, ताचें नांव काजम मंतेर. हय, तर म्हाज्या भावा बरे मिशो आशिल्ले आनी बरो आंगान बरो आशिल्लो तो. त्या बरोबर देवाचे आनी थंय ताचे फुडें गाडी थांबयली आनी तो सांपडलो. हय, आनी तुजें नांव कितें रे? म्हाजें नांव गणपत पद्माकर सावयकर म्हूण सांगलें. पद्माकर सावयकराचो मरे तूं म्हटलें. ताका घेतलो, जिपी घातलो. आनी तेन्ना तूं मंतर आशिल्लो, तो खंयच्या भाशेन तेणी संवाद साधलो त्या वेळार?
अरे ताका कोंकणी येताली, हिंदी येताली, मराठी येताली, इंग्लिश येताली, पोर्तुगीज येताली आं आणि गुजराती येताली, सगळे भाशा येताले ताका. हुशार, बरो, उंच, तगडो. आणि कोंकणी विचारले ताणें. कोंकणी आवय ताची कोंकणी आणि बापूय पोर्तुगीज. मिस्तीस म्हणटा ताका. ओके, तसो तसो म्हणजे सामकोच पाकलो न्ही. ना 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 मिस्तीस म्हणटा ताका. हय, हय. हय ताका सगळे भाशा येत. हुशार. आणि ताणें तुमच्या भावाक धरलो पयलीं. नांव धरलो आनी ताका व्हेलो फोंड्या. डायरेक्ट पणजे हाडलो. पणजे हाडून ताका भितर घालो. पणजे पुलीस चौकीत. हय पुलीस चौकीर. म्हणटकच ताज्या हातांत जो मनीस सापडटा तो जिवंत उरनाशिल्लो. मोंतेर रॉन व्हडलें घेतलें पोलिसांचे आनी सावय वेरें गेलो. रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन हे पोर्तुगीज नांव. हय सैन्य घेवन तो पोलीस घेवन तो गेलो थंय. 40 पोलीस आशिल्ले आनी ताणें त्या पोलिसांनी आमच्या घरा वेडो घातलो. तेन्ना हांव गेल्लें कुळागरांत. बापूय सद्दां कुळागरां वचून पानां पोली हाडटालो, केळी बुणये भाजी करपाक हें. तो ना म्हणटकच हांव गेल्लें. ताणें येतकच आपूण सगळ्या भायर हाडून बसयलीं. घरां आसा त्या भावजयां, भाव, आवय सगळ्या आनी आवय कितें आवय हांगा आशिल्ली. तूं म्हणल्यार शरत खंय? भावान व्हडलें सांगलें शरत म्हणून आमच्या घरा कोण ना. फूट उलयता काय म्हण लागलो. शरदा ना शरदा म्हणजे तुमच्या शारदा हे नाव म्हणजे शरद. हय आयलें ताच्या बरोबर. आयलें बरो राजा कसो झोपाळ्यार बसलेलो आमच्या. सगळीं कोणी मरतकूय बी बसना. मोंतेर मरतकूय हाडून भायर बसयना. तशें सगळें हाडून बसयल्लीं भायर आनी आपूण बसलेलो वाट पळयत. हांव आयलें. म्हाज्या हातांत कोयतो आशिल्लो. कुळागरां गेल्लें न्ही. तर पयलीं म्हळ्यार कोयतो काडून घे रे ताचे कडल्यान. पोलिसांक सांगपाक लागलो. कोयतो काडून घ्या म्हूण. आनी ताणें घेतलो म्हाज्या हातांतलो कोयतो आनी म्हाका कितें न्ही म्हणल्यार तो तुका पणजे वतकूच दाखयता म्हणपाक लागलो. तुका घेवन गेलो. दाखय म्हणून सांगलें हांवें. हय मागीर वतना तो म्हाका आनी म्हाज्या व्हडल्या भावाक घेवन गेलो. तुका अटक केली? तुका अटक दोगांकूय. व्हडलो भाव, तुजो व्हडलो भाव आनी तुका घेवन. हय विश्वनाथ सावयकर आनी हांव. म्हणजे तूं तुमचो व्हडलो भाव आनी दुसऱ्या नंबराचो भाव. दुसऱ्या नंबराचो पयलीं 2 दीस 5-6 दीस आशिल्लो. तांकां वांगडाच कादयेन घातले पणजे हांगासर. वांगड ताका पयलीं व्हेलो. हय म्हणजे तुमी वांगडाच. हय आमी हय आमकां हांगाच. ताका जेरालांक घातलो दोगांकूय. जेराल म्हणजे जाणा मरे हे पोर्तुगीज शब्द. जेराल म्हणजे व्हडली कूड आसता तातूंत व्हरून जशे दोणा आमल्यो घालिना तशें व्हरून थंय घालपाचें. जागा आसूं सामकें थंय तांकां घाले. आनी म्हाका ताणें आपल्या ऑफिसा भायर उबें दवरलें. पांयां बेडयो घातल्यो, हातां बेडयो घातल्यो. आनी तुजी वर्सां जेन्ना कितली आशिल्ली? हांव तुका सांगता हांव 15-16 वर्सां. हय त्याच दरम्यान तुका ते. हय 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 इतले ल्हान आसतना तुमकां ती घेवन गेली. हय हय हय. तुमकां हातलायलो तेंच्यांनी? तुमचेर हात उखल्लो? म्हाजेर हात उखल्लो कितें म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. चापकांनी हे पळय म्हाका पळयता तुमी हांव चलता तें. हय तें आतां पयलीं पासून न्ही जाणटेपणांत ते माराचो हे इफेक्ट येता न्ही ते आतां जाणवपाक लागले. आनी हात आतां पेन धरपा येना बरयतलें जाल्यार. एक तांचो ठोकळो आशिल्लो गोल व्हडलो ठोकळो जाड. ताका लोखंडी पट्टी भोंवतणी आनी हात एक आशिल्लो. हात धरपा एक हें आनी ते हातार मारताले. नांव सांग दुसरो हात फुडें कर. आनी दुसरे दिसा हात सामके सुजताले अशें. तुका कांय अशें जेवपाक सुद्दां येनाशिल्लें. तें ताट धरून कुत्रो चाट्टा तशें चाटपाचें. अशें म्हाकाच न्ही प्रत्येक हाका ते मारता ते मनशां करताले. म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाच्यानी सामके हाल केले ताणें. सामके हाल. आनी फोडटाले कशें ते तुमचे सारके तरुणाक एक टेबल आशिल्लें. त्या टेबलार न्हिजयताले. एकटो तकली धरतालो, 2 जाण 2 पांय धरताले आनी तिसरो अशें जमीन पेटटा न्ही पेटणें आसता तुमी पळोवना तें लाकडाचें अशें पेटणें आसतालें पयलीं जमीन पेटपाक. तशें हें आशिल्लें ताका धरपा आनी ताणें फाटीं
मारतालो आनी ती फाट फुटा म्हणसर हें तुका कशें कळ्ळें काय म्हणटालो तो. जेन्ना हांव नांव सांगना जालें तेन्ना म्हाका तेन्ना भावा मारपा व्हेल्लो, दुसऱ्या नंबरच्या भावा, गणपत म्हणटा ताका. थंय पळयलें हांवें, पळयलें म्हणजे ताका उपडो घातिल्लो आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी सामकें सुकलेलें रक्त खूब आशिल्लें आनी ताजें रक्त भोवतेक ताजेंच तें आशिल्लें. तुका भाव जाय काय तूं नांव सांगता काय विचारलें म्हाका ताणें. प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे. आनी गुरुजीन सांगलां नांवां सांगपाचें ना म्हणून. ताका भायर आपयल्लो मंतरी कितें तरी कोणी तरी कितें सांगपा आपोवन व्हेलो. तितल्यान हो भाव मरता, जीव वता ताजो. ताजो सांगता शारदा नको, शारदा नको, नांव सांगू नको म्हणपा सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. शारदा नको. मागीर हांवें समजलें थंय म्हाका. मागीर हांवें सांगूना. मागीर परतें व्हेलें म्हाका, परतें व्हेलें आनी थोडो वेळ बिश्टायले सारकें केलें आनी वडयलें हाडून रुमान. म्हणून 5 जाणां भितर आमी, 3 भाव, हांव आनी बापूय. तेन्ना तुवें आवयच्या यादीन तें पद बरयलें. कर्तृत्वान भाव आनी बापूयय भितर म्हणटकच ते माय आवयची कितें परिस्थिती जाली आसत तें तकले आयलें म्हाजें. आनी तेन्ना सुचलें म्हाका. आनी आवयक हें करून दवरूं जाय न्ही, भियो नाका तूं, आमी बरीं आसा म्हणून. ताच्या खातीर तें सुचलेलें तेका आईचेर गाणें सुचलें म्हाका. आनी बरें आयज 63 वर्सां सुमार आतां जाली गोंय मुक्त जावन. हय. तुमच्या ह्या इतल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या अथक परिश्रमा उपरांत, योगदाना उपरांत तुम्ही जी आहुती दिली काय सुटके झुजाऱ्यांनी, ते तुम्ही प्रत्यक्षात तो अनुभव सगळो पळयलो. तुरुंगात तुम्ही गेली, त्याच्या भायर कसो मुक्ती संग्राम जालो हो लढो तोही पळयलो. आयज गोंय जेन्ना स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली, कशें दिसता तुमकां आतां सद्या गोंयची स्थिती पळयत जाल्यार? आमकां जाय तशें जावना अजून. पूण आयज गोंय ज्या दिकेन चल्ला, म्हणजे तुम्ही मुक्त करून दिलें गोंय, पूण आयज गोंय त्या पद्दतीन राखलें वता काय? ताचें अस्तित्व, अस्मिताय हांव जितलें जाय तितलें समाधानी ना हांव. कारण आमचें गोंय पयलीं सारकें, पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकुंकूच ना आमच्या हातूंत. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता. आनी लोक भायले भरल्या, जमनीक सगळे आमचे काबार जाता. लोक गोंय बरें, भारतांत व्हडलें गोंय म्हणून लोक येता हांगा. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. कारण आमची शेतान गेली, आमची जमनी गेली आमच्यो, आनी थंय त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता, बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगो. जर आतां चलता ताका आळा घालिना आमचें गोंयचें नांव खराब जातलें सामकें. म्हणजे पळया तुमी, जेन्ना एक सुटके झुजारू जेन्ना तांचें योगदान आसा गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या चळवळीत, तेन्ना आयज गोंयची जेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता, कायदो सुवेवस्था हाता भायर वता, गोंयच्यो जमिनी काबार जावपाक लागला, गोंयच्या लोकांक खातीर नोकरी धंद्या खातीर लोकांक हांगासर खस्ते काडचे पडटा, आपली भूंय सोडून ताका साता समुद्र पयस वयचो पडटा, तेन्ना खरें ह्या सुटके झुजाऱ्यांक दुख्ख दिसता आसतलें आनी निश्चित दिसता आसतलें. हेचो आमी विचार करपाकूच जाय. म्हणून जेन्ना ती सांगता की अशें गोंय आमकां नाका आशिल्लें, तेन्ना त्या वेळार पोर्तुगीजाचो कायदार म्हणटात ती सुवेवस्था कायदो बरो आशिल्लो, फक्त आमकां गोंय मुक्त करून जाय आशिल्लें आमच्या भल्या खातीर. पूण आयज तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ह्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती दिनाच्या आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. त्या निमतान तुमकां परतून एकदां उलो मारता. गोमंतक टीव्ही अशेच वेगवेगळे प्रोग्राम तुमच्या मुखार हाडटा, तुमकां परतून जागृताय करून दिता. गोंयांत कितें घडटा, सध्या गोंय खंयच्या मार्गाचेर चल्ला, आमच्या सदांच बातम्यांनी तुमकां हें दाखयत आसता. जी आमची गोंयची अस्तुरी सुटके झुजारी शारदा सावयकर हांच्यांनी आमकां खूब तांचे मोलादीक वेळ दिवन तांचे जे प्रसंग सांगले, खरेंच परतून एकदां आमकां विचार करपाची गरज आसा. आमच्या बरोबर आसा गोंयची दुसरी सुटके झुजारी अस्तुरी सुभावती भोबे.
हांचो अनुभव त्या वेळाचो तांकां गोंयांत शिक्षण मेळना जालें म्हणून तिका भायर देशांत वचचें पडलें. युरोप कंट्रीनी तेणी शिक्षण घेवन थंय काम केलें एज अ न्यूट्रिशन, आहार शास्त्राचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताचो उपयोग जो आसा तो गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक तांकां करपाक येस आयलें आनी ह्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेवपाक तांकां ताचो उपयोग जालो. सत्याग्रह जेन्ना जाल्लो 1955 सालांत तेन्ना बॉर्डरीचेर म्हणजे बांदा दोडामार्ग हांगासर जे सत्याग्रही राविल्ले, कित्याक गोंयांत येवपाक वचपाक सगळे मार्ग बंद जाल्ले. एका सायडीन भारतांतल्यानूय मार्ग बंद केल्ले आनी पोर्तुगीज तर सावधान जाल्ल्या कारणात गोंयच्या लोकांकूय भायर वचपाक मार्ग नाशिल्लो. मागीर त्या लोकांक मारबोडी करतना तांकां घावे, तांकां टाके घालप, मागीर तेंचेर तिणें जो अभ्यास केलो, तेणें जें काम केलें नर्सींग म्हणा, हॉस्पिटॅलिटी, हाचो सगळो उपयोग ताणें त्या सुटके झुजारीं खातीर केलो आनी तिणें सुद्दां ह्या मुक्ती संग्रामांत गोंय मुक्त करपा खातीर एक मोलादीक वांटो घेतलो. आयज तिजे विचार आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो ल्हानसो यत्न करुया. तलवारीस यांच्या बरोबर मी नॅशनल काँग्रेसमध्ये सामील झाले व माझे हॉस्पिटलमध्ये मिळवलेले वेतन मी 1955च्या सत्याग्रहाच्या वेळी सत्याग्रहीसाठी खर्च करत होते. त्यावेळी मी दोडामार्ग बांधा येथे हजर राहून परिचारिकेच्या भूमिकेत काम केलं. त्यावेळी मी क्वालिफाईड नर्स होते. सिंधू देशपांडे आमच्या घरी गुप्तपणे काही काळ राहिल्या आणि माझ्या वडिलांनी तिला आश्रय दिल्याबद्दल माझ्या वडिलांना पोर्तुगीज शासनाने कोठडीत घातलं होतं. मला व माझ्या दोघी बहिणींनाही अटक झाली होती. मला गोव्यात यायला त्यावेळी परवानगी नव्हती. गोवा भारत संबंध तुटले होते व मला काही काळ इंग्लंड अमेरिकेत शिक्षणासाठी जायचं होतं. म्हणून माझ्या आईवडिलांना गोव्यात भेटण्यासाठी मी माझे नाव मथुरा प्रभू असे करून गुपचूप आईवडिलांस मी भेटून मुंबईत परतले. पुढे 3-4 वर्ष अमेरिका, इंग्लंड व इतर युरोपीय देश पाहिले व तेथे वेगवेगळ्या इस्पितळात नोकरी केली आणि पुन्हा गोव्याच्या वेगवेगळ्या सरहद्दीवर गोवा मुक्ती लढ्यावेळी परिचारिकेची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची ही मदत मिळाली. त्यावेळी मला खूप शास्त्रज्ञ ज्यांनी स्ट्रेप्टोमायसिनचा शोध लावला होता ते भेटले. डॉक्टर हनीमन यांच्याकडे मी काम केलं आहे. हनीमन हे होमिओपॅथीचे प्रमुख, तर त्यांच्याकडे सुद्धा मी थोडे दिवस काम केले आणि त्यांनीही मला खूप सपोर्ट केला. परत आता काय केलं आणि काय केलं नाही म्हणून विचारू नका. जे काय होईल माझ्याने, कारण ती माझं कर्तव्य बजावत राहील मी कंटिन्युअसली. असं मला चैन पडत नव्हतं त्यावेळेला की काहीतरी करणं. ऑलवेज उर्मी यायची, आय हॅव टू डू समथिंग. मुलाबाळांना जरा सुरक्षितता कशी मिळेल ह्याची मला सतत चिंता लागून राहत होती आणि अशाने मी माझं हे जीवन व्यतीत केलेलं आहे. आणि परिचारिकाची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची चांगली मला मदत मिळाली. जागतिक इंटरनॅशनल रेड क्रॉस, कारण मी गोव्यातसुद्धा गोव्याच्या एका ब्रँचला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या रेड क्रॉसमध्ये काम केलं होतं. हे बँडेजेस कशी करायची, काय करायची ते ह्यांच्या डेपे कॉलेजमध्ये जाऊन त्या मुलांना शिकवायची.
पटकरून जर कोणी हे केला बॉम्ब, आता युद्धाची सेकंड वर्ल्ड वॉरची मला वाटतं त्यावेळी हे होतं, तर कसं करायचं काय, त्यांच्याकडून करवून घ्यायची. असं टेपे कॉलेजमध्ये मी प्राथमिक एड, फर्स्ट एडची त्यांना शिक्षण दिलं. पटकरून बॉम्ब पडला, कुणाला इजा झाली, काय करायची, काय नाही केलं म्हणून मला विचारा. बस आता मला काही आठवत नाही सगळ्या गोष्टी, बट व्हॉट एव्हर आय कुड डू फॉर अदर्स विथ लव, एवढं माझ्याने होईल तेवढं. आणि अजूनही मला करावंसं वाटतं खूप, पण तेवढी हे मिळत नाही मला. हे तुम्ही आतापर्यंत जे कितें आमकां इतलो मोलादीक वांटो घेतलो ह्या मुक्ती संग्रामाक, तोच खूब मोलादीक आसा. आयज तेकाच लागून गोंय मुक्ततेचो हो श्वास घेवपाक पावलें. आमकां आयज सुभाताई भोबे हांच्यांनी ज्या पद्दतीन सांगलें की कशा तरेन तेंच्यांनी ह्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेतलो. जेन्ना सत्याग्रह चालू आसतना आपल्या नर्सींग ह्या तेंच्या शिक्षणाचो तेंच्यांनी ह्या सेवेक कसो फायदो करून तांकां फर्स्ट एडीचो सगळो हो आपल्या नर्सिंगेंतल्यान तांकां उपयोग करून दिलो. आनी ह्या मुक्ती संग्रामांत तिणें वांटो घेवन एक मोलादीक तांची भुमिका तेंच्यांनी बजायली. अशी आमची गोमंतकाची एक स्वतंत्र सुटके झुजारी आसतली आमकां मोलादीक तांचें योगदान दिवन आयज आमकां गोंय मुक्त करपाक तांचो मोलादीक वांटो तांच्यांनी घेतलो. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान, गोमंतक न्यूजपेपर आसूं, गोमंतक टीव्ही आसूं, प्रत्येक गोंयांत घडिल्ल्यो घडामोडी आनी आतां सुद्दां कितें कितें चलता गोंयांत ताचे प्रत्येक गजालीचेर उजवड घालपा खातीर आनी अश्योच कार्यावळींतल्यान हे तुमकां खूब परतून जागृताय करून दिवपा खातीर आमी सातत्यान यत्न करीत आसता. ताका लागून अश्योच आमच्यो बातम्यो आनी गोमंतकाच्यो कार्यावळी पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुणी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुभांड मोठे. फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते.